मिटींग जाल्ली आसा 10 तारखेची म्हजी म्हायती प्रमाणे ती अजून म्हजे कांय आयली ना डिटेल पूण ती 30 तातूंतल्यो केसीस ज्यो एप्रूव जाल्ल्यो आसा फायनल केल्ले आसात तेंचे खातीर 30 केसी खातीर 18 एप्लिकेशन ऑब्जेक्शन आयिल्ली आनी ती ऑब्जेक्शनाक हें करून ती हें केल्ली आसा टोटल केसी ज्यो आसात तातूंतल्यान फक्त 30 आयज पर्यंत हे जाल्ले आसात. तुम्ही नवोच डिपार्टमेंट घेतला अशें म्हटलें आनी त्या खातीर स्टडी करपाक तुमकां वेळ मेळना अशें न्हय की तें आजूच दिवपाक जाय तुम्ही ते फुडले फावटी दिले आता ताका लागून म्हणलें की म्हाका तेजेर सकयल म्हणजे पळोवपाक जाय सगळे घेवन भाव बसतलो ते. सेक्शन 16B कितली एप्लिकेशन येयली गव्हर्मेंटा कडेन आनी कितली ती सेटल जाल्या तेजेर म्हाका म्हायती जाय. टोटल एप्लिकेशनां जी आयिल्ली आसात ती 5350 5350 टोटल एप्लिकेशनां आनी तातूंत भितर 500 मिटराचे भितर जे आसात त्यो 3805 500 मिटराचे भितर आसात त्यो 3805 आनी 500 ते 1000 हाजे भितर आसा ते 485 आनी ताचे वयली 1000चे वयर आसात ते 1060 टोटल 5350 5360 आनी हातूंत भितर फक्त एप्रूव केल्ले आसात म्हणजे प्रोविजनल एप्रुवल ते टोटल 233. ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की ताका खरेंच टायम मेळूं नासलो ताणें पयरच घेतला ताणें एक्चुअली स्टडी करचें आनी वी पोस्टपोन दीस क्वेश्चन बिकॉज अजून कितें विचारपाक हांव जो प्रश्न विचारलो ही वील नॉट बी एबल टू आन्सर. रिव्यू करता आनी सगळे सविस्तर हाची स्टडी करता जालें न्ही तुमकां पळय तेणी जेन्ना सांगलें आपूण सगळे परत एकदां रिव्यू करता ओके आनी त्या उपरांत सांगता फुडले फावटी परत क्वेश्चन घाला. स्पीकर सर सगळ्यो केसी हांगा इतले लोकांनी एप्लाय करून सुद्दां ह्यो केसी कित्याक हे जाले नात कित्याक फुडें आयले नात ह्यो 5000तल्यो फक्त 233 कित्याक येयल्यो ह्या सगळे हेतून आनी तातूंतलो लास्टा शेवटी 30 जाल्यो अशें म्हणटात हे सगळें पळोवपाक जाय म्हाका स्टडी प्रॉपरली. ऑनरेबल मिनिस्टरांक हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी जें मत म्हटलां की आमी परत एक जर तो परत एकदां तांकां फुडल्या तुमच्या लास्ट विकान परत एकदां आसतलो तेन्ना ऑनरेबल मेंबरांची रिक्वेस्ट आसा कदाचित त्यांची कदाचित बारीकशी केस कोण बारीक मनशाची आसतली उरल्या आसतली सांगून 300 स्क्वेअर मीटर वालो बीन सो दॅट तोपर्यंत एक 15 दीस तुमकांय मेळटले कारण तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन वेवस्थीत रित्या समजून घेवन प्रोसेस हे करपा खातीर सो दॅट लास्ट विकान स्पिकर्स घेतले वयचे.